Peter chapter 5 verse 6. देखून देवाच्या बळगोंत हाताकाल तुमकांच तुम्ही कालती करा अशे ताणे निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमका वयर उबारतलो. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 6. ताळ्या सरशी केल्ले असरे हाच्या उपरांत सुदैवाची एक परब बसली आणि जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमात बोकऱ्याच्या दरवटे लागीं एक तळे असा. ताका हेब्रेव भाशेन बेसेदा म्हणतात. ताका 5 मंडप आसात. कुरडे तोंटे आरिगार अशे म्हण जायते पिडेस त्या मंडपा लागीं पडून असले की त्या वेळा देवाचो दूत देवून येवन उदक हालयतलो. उदक हालयतच पिडेस्ता मदलो ताळ्यांतलो जो कोण पयलो देंवता तो कसलेय पिडेंत असल्यार बरे जातलो. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. दिसून ताका पळयलो आणि तो थंय जायतो काळ आसल्या गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका ताळ्यां दवयतलो म्हणलो कोणी ना. हांव देवूंक वेतना आनी एकलो मुजाकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुझे हांतूळ आणि चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आणि आपले हांतूळ घेवन चलतच रावलो. जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5. देवान अब्राहमाक बसयल्ल्या त्या प्रमाणे देवान ताका 100 वर्सां प्रायर भुरग्याचे देणे लाभयले. लूक चॅप्टर 8 वर्स 43 and 44. 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री असली आणि तिका गुण करूंक खंयच्याय वैजा नेमती जाले ना. तिने जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या वस्तुराच्या देगेक हात लायलो आणि तेच घडये तिच्या रक्ताची जर सुकली. लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 to 13. एक साबत दिसा जेजू एक सिनागोगाक शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री 18 वर्सां हांव देवसारा निमती कश्ट जाली. सगळी ती बागवाली आणि नीट उबे करूंक ताका जायनातले. ते पळोवन जेजून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे, तुज्या पिडेंतले तुका सुटका जाली. ताणे तिचेर आपले हात दवरले आणि तेच घडये ती नीट उबे जाली आणि देवाक नावाडूंक लागली. 1 Peter chapter 5 verse 7. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. मुझे लागी माग आणि हांव तुका राष्ट्रां तुझे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकानशेक तुझ्या अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं मुझे लागी आयलोय. तुवें म्हळें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो मुजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. मुझे नांव तो वळखाता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुझे नांव वळखाता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सोरेस्पोर सांडून घालिनाय. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर.